गणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमदानादिं च विद्धि लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव कृतकृताः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मानात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि निमांस्तं व्याप्य तिष्ठति शिष्टसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कृतय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यथ कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि शिखिरिणामहम् पुरुदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानिनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयोऽस्मि यज्ञोऽस्मि स्थावररां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवः समश्वानां विद्धि मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्
आयुधानामहं वज्रं दीनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जुषाणं मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ। अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्श्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहता स्म तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुषना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तोद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्य त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छन् त्वं मम तेजोऽयं संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सकळांके धन्यवाद। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಆಶಾಲತಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಕಲಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ ಆರತಿ प्रभा माताजी तुमगेले अमूल्य वेळ काणू आजी तुळशी पूजा तांतूय तुम्ही बिझी टाइम तुमगे बिझी टाइम टाइम घेऊन आयल्याक मस्त मस्त धन्यवाद अशी तुम्ही केन्ना सेवा देवका म्हणून रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण। ओवर टू यू प्रभुजी, विघ्नेश प्रभुजी। हरे कृष्ण। थँक्यू माताजी। आमगे जीएसपी समाज बांधवांक पुरा जणांक प्रणाम करता जी आता मंगलाचरणातून हांव सुरू करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. आता नेक्स्ट आमगेले इंट्रोडक्शन अबाउट स्पीकर ते हांव सांगता सत्ता. आमगेला जी स्पीकर येवन HG नलिनी रुक्मिणी म्हणून स्पिरिचुअल नेम येवन श्री डॉक्टर अली दिनकर पै स्पाउस ऑफ दीनानाथ विठल दास प्रभुजी. सो तांगे प्लेस ऑफ रेसिडेंस येवन कोच्चि. सो डिटेल्स सो डिसाइपल ऑफ H जयपाठक महाराज बाल उत्सव टीचर कीर्तन्य dancer भरतनाट्यम judge for various Bhagavad Gita recital including Bhagavad Purana Konkani judge for Krishna consciousness sessions very active in Cochin ISKCON temple was very active in Damodar Desh Yatra runs Malayali preaching also guides lots of families by counseling and she's a wife of Dinanath Vittal Das Prabhuji has two daughters namely Shashwati and Srinidhi. Both are active in Krishna consciousness preaching, dancing and kirtanas. So she is also profession by homeopathy doctor runs clinic at Cochin. Hare Krishna. Mataji आज तुमका होवर वर करतसा. म्यूटच माताजी. हरे कृष्णा. हॅलो. ऐकतोय आता ऐकतोय. हा ऐकत. थँक यू प्रभुजी. ताजे पहिले चॅन्टिंग भगवद्गीता चॅन्टिंग छान करून म्हणला सकता आणि सगळं माताजी सर व्हेरी हार्डली त्यांनी प्रॅक्टिस करताय छान करून म्हणता येतं. आदिवासीला ते हर दिवस होणं झालं असतं आता छान करून म्हणता येत सकताय. Thank you for introduction, Prabhu. Hare Krishna. Aiche session arambuya. Aiche very important. True religion manane. Yeah, session da aiche. Anyway, let me start with the prayers for our Guru and Sattangi. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगदामोदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. हरे कृष्णा. स्टार्ट करूया. तळी भितरी सांगलें रिलीजियस नाजाल्यार आमगेलो धर्म इतें मुख्य धर्म इतें म्हूण सगळें सांगताय. धर्मा पासून मस्त आमी ऐकिल्लें आसा. मस्त क्लासांतू मस्त जाणांनी धर्मा पासून सगळें डिटेल जावन काडलें आसा. मागीर हू इज गॉड म्हूण जाल्लें आसा. देवान सांगिल्लें नित्य कुट नाजाल्यार रिलीजियस म्हळ्यार टॉपिक येयलें. नाव इट इज ट्रू रिलीजियन. ट्रू रिलीजियन म्हणून सांगिल्यार इतकी सत्य जावन आसलेलो धर्म इतकी म्हूण देव कन्फर्म करता. एक लागीं सांगता मस्त सांगून जालें देवाने. आतां ट्रू रिलीजियन. वॉट इज ट्रू रिलीजियन आनीक ताजे पासून श्रीला प्रभुपाद कशी एक्सप्लेन करता म्हूण लागून तें लागीं आमकां हातूं जाण जावया. एक्चुअली मस्त रिलीजियस हें आसा न्हय विश्वास. मस्त रिलीजियस फेथ आसा. क्रिस्टियन्सांक आसा, हिंदूसां आसा, मुसलमानां आसा, जैन्सां आसा, मागीर बुद्धिस्टां आसा. सगळ्यांक तांगेलो धर्म सगळं देवा लागीं पंचा आसलेलो धर्म सगळें सांगताय. बट तातूं इतकी एक्चुअल रिलीजियन म्हूण सांगता. इतकी एक्चुअल धर्म आमी इतकी कोरका आमगेल कम्युनिटीन नाजाल्यार कसली कम्युनिटी जाल्यार रिलेटेड विथ द गॉड तें इतकी कोरका म्हळ्यार एक लागीं इन्वर्टेड कॉमर्स घालताय. वॉट इज ट्रू रिलीजियन म्हळ्यार तळी मस्त हे सांगिल्लें कम्युनिटीसां सगळं तांगेलो विश्वास आसा, तांगेलो फेथ तांकां तांणी फॉलो करचें. एक रिलीजियन म्हळ्यार आतां मिगेल विश्वासू हांव कशी फॉलो करता म्हळ्यार तशी तळी हें आमकां दिसूचें म्हणटा आमी हें कोरका फॉलो कोरका. एक फेथ आसा. ऑफकोर्स एक फेथ आसा. आमी जन्म घेतले 4 वर्णाश्रमाक सांगिल्लें आसा. इतेंच कोरका म्हूण सांगिल्लें आसा. तशीच चारी अकाय सांगिल्लें आहा कौमार आचार ते प्रायेक ब्रह्मचार्यांनी ती कोरका, ब्राह्मणांनी ती कोरका नाजाल्यार वानप्रस्थारी ती कोरका. तें सगळें हांवें सांगून दिलें आसा. जाल्यार एक्चुअली कशी फॉलो कोरका इती फॉलो कोरका म्हणून कन्फ्युजन आसतालें. देव भगवद्गीतांत सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. तळी आतां भितर हे कृष्णान भगवद्गीतेंतू कर्मयोग सांगिल्लो, भक्ती योग सांगिल्लो, ज्ञान योग सांगिल्लो. ते कर्मयोगांतू अष्टांग हृदय अष्टांग योगा सगळं सांगिल्लें. स्टेप बाय स्टेप लॅडर म्हळ्यार म्हणटाची तुमी कशी तें फॉलो कोरका सगळं सांगिल्लें. बट लास्ट ज्ञानयोगांतू लास्ट सगळं सांगून एंड ऑफ द गीता देव सांगता हें सगळं सोड तूं. तुका कसान कन्फ्युजन नाका. हें सगळं सोड आनीक तूं म्हाका सरेंडर जा. तळी वॉट इज ट्रू रिलीजियन म्हळ्यार एक सांगता इति म्हळ्यार सरेंडर टू गॉड. सरेंडर टू गॉड नाजाल्यार सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा. सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड. तशी सांगताय सुप्रीम लॉर्डाक आमी सरेंडर जावंका. कशी सरेंडर जावंका, कसल्या स्थितीर आमी सरेंडर जावंका तें सगळं कृष्णा कुरुक्षेत्रांतू सांगता. 18th चॅप्टरांतू देव कशी ताका सरेंडर कोरका तें सगळं सांगता. कशी भक्तीन हें कोरका म्हूण सांगता. हांगा 1866 सांगता
सर्व धर्मान सगळं अबॅन्डन ऑल व्हरायटीज ऑफ रिलिजियन्स सगळं टाईप आहे. तू ते कुठं फॉलो करता जाल्यार तें सगळं सोडीन का सिंपल सरेंडर. दॅट इज द हायेस्ट परफेक्शन नाजाल्यार तेंचा सुप्रीम परफेक्शन. एका लिव्हिंग एंटिटी नाजाल्यार एक जीवान इतकी कोरका नाजाल्यार आत्मान इतकी कोरका देवा बगे इतकी कोरका बिकॉज आम्ही फॉलो करता सनातन धर्म. सनातन धर्म म्हळ्यार परमनंट जावन आम्ही कसं जाल्यार आम्ही फॉलो कोरका म्हळ्यार देवान कोरून दिलेलें एक रिती रिवाज रुल्स अँड रेग्युलेशन्स तें तितून येता वेदासां तुकून येता. इट इज नॉट मॅन मेड मनशान केलेलें न्हय रिलिजियन म्हळ्यार इट्स अ गॉड हांगा तुकून आयलें तितें वेदासां तुकून आयलें. तर देव सांगता तूं हांव सांगिल्लें म्हणटची हांव बरोवन दवरलें आसा हांव वेद आसा तूं वेद म्हळ्यार देवान केलेलें क्रिएट केलेलें ब्रह्माक सांगून दिलेलें हृदयान तुकून विथीन द हार्ट ब्रह्माक वेद सांगून दिलें. तर ते येताय देवालय मुखां तुकून तळी तें तांतू आमकां कसं आमकां दिसचें म्हणटची आमकां फॉलो करूं ना. What Bhagavan has said, we have to follow. Because he is our father. तळते आम्ही आमगेले बापसून इतकी सांगिल जाल्यार आम्ही तशी फॉलो करता. तशीच भगवद्गीता तू देव सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य. वॉट इज ट्रू रिलिजन म्हणून हांगा फर्स्ट पॉइंट येता सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज म्हाका मात्र only to me surrender only to me. He is not telling any other names. തക്ക സറണ്ടർ ജാക്ക് സറണ്ടർ 33 കോടി देवी देवतास त्रिमूर्तीस सांग कोणा सरेंडर जमच्यानी देव सांगता यू सरेंडर टू मी आणि का I shall deliver you from all sins. अजाके promising वेगळं कोण सांगते I shall deliver from you from all I shall deliver you from all sinful reaction and do not fear. तुम भीव नका तुम भीव नतीने म्हाका सरेंडर जा तुतल्यांची बाकी सगळं फॉर्म्स सगळं सजल्यार ते पार्शियल जावन नॉट फुल्ली सगळं येची सरेंडरिंग आकने मस्त रिलिजियस हे विश्वास हे करचे बट हे कोण अल्टिमेट जावन आमी आमगेले कृष्णा लगी वच्चे पादेर नेस नाजाल्यार कृष्णा लगी टुवर्ड्स कृष्णा हेमचे वाट न्ही थोडल्यार आमी पमतनी अंतू तें हॅलो म्हूण सांगूचे अंतू वचात आमकां मिसगायड कोरयात. तवळी देवालगी पावका जाल्यार देवान सांगिल्ले वाटेन मुखार वचूका. ओके तळी ते एफलजन्स म्हूण सांगताय नाजाल्यार ब्रह्म म्हूण सांगताय ते ब्रह्मा भितर वचूका की नाजाल्यार ब्रह्म ज्योती वचूका की नाजाल्यार तांतू भितर राबिल्ले गोलोक वृंदावनांत वचूका की तळी हे आमकां कन्फ्युजन हेंच्या पण तळी वॉट एवर ते कृष्णानी ते सांगिल्ले जाल्यार आमी तशीच फॉलो करता तांतू जाल्यार मात्र ते वॉट इज द रियल पर्पज तें लेगीन आमी चिवंका वॉट इज द रियल पर्पज ऑफ रिलिजियन. एक रिलिजियन नाजाल्यार तें फॉलो करता जाल्यार जस्ट टू आमगेले हृदया भितर आशिल्लें तें सर्वीस एटिट्यूड एनलायटन करूंक आमी सर्वेंसच आशिल्लीं आमी गोलोकांतू सर्वेंसच आशिल्लीं न्ही. तळी आमगेले ते भ्रम म्हाकाय हाका कृष्ण भगवंताकय एक मट हे लायफ लीड कोरका म्हूण
देवाक आमकां never ever you cannot compare. We are just a drop of water in the ocean. He is a complete ocean. तळी आमकां तें देव इतली करता जाल्यार आमकां एन्जॉय करूं. वी आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल. आमकां ती क्वालिटी आसा. क्वालिटी म्हळ्यार मायन्यूट क्वालिटी आसा. बट वी आर नॉट द क्वांटिटी वायज वी आर नॉट गॉड. ओके. तळी तें आमगेलें तें सर्वीस एटिट्यूड. आमी विसरून गेलेले सर्वीस एटिट्यूड वापस हाडूक ते बगेक आमी परिश्रम कोरका आनी कशें तें सरेंडर कोरका म्हळें. बिकॉज देव उतलें सांगता अंत तुकून तें आमी मॅन मेड न्ही म्हूण सांगीन फेथ. मागीर एक तें कम्युनिटी बेस आसलें फेथ न्ही. खंयी जाल्यार कृष्णा धर्माक तें सर्व धर्मान परित्यज्य म्हूण सांगचें म्हणटाची ते विश्वासान आमी मुखार वचूका. हांगा मागीर तें वॉट इज ट्रू रिलिजन म्हणून दुसरी प्रभात सांगत आई जस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ गॉड. आद्यम सरेंडर कोरका. सरेंडर कोरूका आद्यम सांगता तेंजावनू सरेंडर कोरनू वॉट एवर ही एक्सप्लेन्ड तें आमी तशी फॉलो कोरका. टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ गॉड. गॉड देवानी तिकी सांगिल्या तें तशीच आमी फॉलो कोरका. इट डजंट मॅटर वेदर यू आर ए क्रिस्टियन, हिंदू, मुस्लिम कोण जाल्यार येना. इफ यू लव गॉड अँड सर्व हिम दॅट इज रिलिजियन. आमी डिवोशनल सर्वीस म्हूण सांगताय न्हय. तळी तें डिवोशनल लविंग डिवोशनल सर्वीस दॅट इज रिलिजियन. ट्रू रिलिजियन तें द हायेस्ट परफेक्शन. एका जिवाला हायेस्ट परफेक्शन यू शुड बी ए सर्वेंट. नाजाल्यार दॅट डिवोशनल सर्वीस एटिट्यूड तें आमी वाडोवन हाडका. मागीर देवानी तिगेल्या हें रिलिजियन स्थापन करूंक उतुलकी टायम देव आयलो आमकां बुद्धी शिकोवच्याक. आमी पतित जावन आसले जाल्यार एके आत्मात तळी आमकां उदाहरण करूंक देव उतुलकी टायम काडटा. जन्म जन्म हे अवतार आमगेले म्हणटा न्ही देवाले अवतार. एके अवताराक एके मिशन आसा. तळी ते एके मिशन आवळेर आतां अंतू सांगिल्लो परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां. दुष्कृती सांग मारनू अधर्मू एमचे कडेन धर्म स्थापन करूंक हांव येता. तुतलें टफ नाजाल्यार तुतलेंच आमगेले तागेले चेडू जावन आसले आमी आमकां सगळ्यांक उदाहरण करूंक देव दुसरी हें सांगता. तें इटर्नल लॉ म्हूण सांगता न्ही देवालेची. देवाले रुल्स एंड रेग्युलेशन इटर्नल लॉ तें एस्टॅब्लिश करूंक तें प्रिंसिपल्स तें दृढ जावन तें प्रिंसिपल फॉलो करूंच्या बगे. आतां निमगीत न्ही अंतूच चेंज आयलें आसा. हांगा सगळं धर्मा फॉलो करी सगळं म्हूण सांगिल्लें नाल्यार वेदासा फॉलो करी सगळं म्हूण सांगता. हाजे ऑपोजीट जावन देवान एक अवतार काडलो. हें सगळं धर्म काणपे लांगाल नाजाल्यार हें वेद सगळं काणपे लांगाल म्हूण सांगून एक अवतार काडलो. कोणाक कळतना डावट आसवे कोणाक कळतले सांगुयात. हे वेद आसा हे वेद आसा तुमी फॉलो कोरका नाका. इथे म्हळ्यार वेदासार सांगिल्ल्यान मस्त खूट धर्म जावन काडताय. जाल्यार ते वेद आसा तुमी आनी आयकूंक नाका. हांव सांगीन आयकिल्या पुरो म्हूण सांगून येता. चैतन्य महाप्रभू. ओके. ते आतां कलियुगांत ताजे मुहूर्तम आसले जाल्यार देची मेन अवतार्स असे
बुद्ध खेद बुद्ध बुद्ध बुद्धावतार बुद्धावतार इति सांगिन्या रिलीजियस म्हळ्याने स्थापन करूक देवूची देवलो बुद्ध बुद्ध जावन ती म्हळ्यार वेदा सांतू मस्त सांगिल्लें आसा मस्त सांगिल्लें म्हळ्यार तें प्रॉपर जावन फॉलो करना हांगा वेदा सांगीन म्हूण सांगून दे स्टार्टेड सॅक्रिफायसिंग एनिमल तळें सॅक्रिफायसिंग एनिमल म्हूण सांगलें तांगेलें तें मेटिरियल लायफ नाजाल्यार तांगेलें भौतीक जावन आशिल्लें लायफ तुतुलेंच तांणी आशिल्लें एनिमल्स स्लॉटरिंग एनिमल्सां सगळं सॅक्रिफायस कोर 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 नाश करताय वेदा सांगिने सखई एनिमल सॅक्रिफायस करका म्हूण सांगून बट नॉट इन ए प्रॉपर वे तळतें जमच्यांनी तें बुद्धावतार घेवन येयलो बुद्धावताराक तुमी तशी नाही फॉलो करका तुमी तें वेदास कांय तो फॉलो करका नाका नॉन वायलन्स नाल्यार अहिंसा अशी मारूपणा म्हूण सांगून बुद्ध आयलो तर तेवे कृष्णालो अवतार तशी तळी एका अवतारान तूं देवान आतां अधर्मी जावन आशिल्लें आळांक मारूक आतां नरसिंह अवतार नाजाल्यार हाचे वराह अवतारू तशी अधर्मी जावन आशिल्ल्यार हांकां असुरांक सगळो मारूं आयलो कृष्णावतारू आशिल्लें धर्मा अधर्म जावन आशिल्लें सगळ्यांक हें करूक धर्मा बगेक धर्म संस्थापनार्थाय म्हूण सांगून कृष्णावतार आयला ताळी ही इज एन्जॉयींग एवरी अवतार लास्ट टायम हांव सांगिल्लें म्हणटा ही इज एन्जॉयींग द अवतार ऑल दीस लीलास अंतना तोची तागेलची बाकी चलूंक चिताय हें ते कृष्णाला हातान मारना पडे तांणी तिरच वैकुंठांत पंपताय खंयचेय कोणेय खंयचेय असुर जाल्यार कृष्णा हातान मारताय वे तो डायरेक्ट they are reaching either Goloka or they are according to their level of तांगेले अजेर तांगेले तें मन्न तकीत नाजाल्यार तांगेले तें स्टँडर्ड तकीत तांणी एक वैकुंठां पंपतानी नाजाल्यार तांणी गोलोकां पंपतानी सो ते देखून रिलीजियन म्हूण सांगिल्यार देवानच केल्लें रिलीजियन बुद्धावतारावळे मात्रम देव सांगता तुम्ही हे सगळं सोडाय निका म्हाका फॉलो कराय म्हूण सांगून तो बुद्धावतार आयलो निका हे वेद कांय फॉलो करका नाका म्हूण सांगता एगेन वी कम टू अंतू कृष्णा हाजे लागीं सरेंडर करूं सांगता एग्जाम्पल अर्जुना लागीं सरेंडर करूं सांगता अर्जुना म्हणटाची तुतुलेची डेडिकेटेड जावन आशिल्लें भक्ता लागीं कशी अर्जुना लागीं सांगता तें डायरेक्टली ऑर्डर तूं सरेंडर जा म्हूण सांगून वेगळें कांय तुमचें नाका अष्टांग हृदय नाजाल्यार अष्टांग योग सांगिल्लें कर्मयोग इति म्हूण सांगिल्लें कशी कशी केल्यार तूं कशी कशी जातलो नाल्यार सगळं तूं भक्ती योगांत सांगिल्लें तूं म्हाका मात्र भजिची केल्यार पुरो तें सगळें एक्सप्लेन कोर न्हू रिलीजियन इति सगळं सांगिल्लें मागीर त्रिगुणा पासून सांगिल्लें तें कशी फॉलो करता म्हूण 17 चॅप्टरान सांगिल्लें 18 चॅप्टरांच्या आनीका सगळं ओके हांव तुका सांगिल्लें आसता तशी सांगिल्लें सगळं सांगून लास्ट सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य तूं कसलें रिलीजियन करका नाका तूं जस्ट मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम प्रतिजाने प्रियोसी मे ताज्या लागींचे श्लोक म्हाका मात्र तूं शरण काडी म्हाका मात्र नमस्कार करी म्हाका मात्र पूजन करी हांव तुका
प्रियोसि मे इति सांगता प्रतिजाने प्रियोसि मे यू आर माय व्हेरी डियर फ्रेंड I promise म्हणतात I promise you this because you are my very dear friend. तळी तुतुला तळ तुतलेंची रिक्वेस्ट करता तळ तेंच्या अंत सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य is a there are so many different type of religion jalari bhagavad gita antu krishna sangata only thing ye itite maka surrender kuru matram tenta ega one of the true religion taja vegam kaina genuine jana astalene loving devotional service and surrender to supreme lord त्यांच्यावनी ते लव ऑफ गॉड इति म्हणून सांगता भक्ती कशी ते परफेक्शन ऑफ रिलीजियन इन भक्ती कशी ते जे आमकां प्युअर भक्ती आनी अनमोटिवेटेड लव टू लॉर्ड नाजाल्यार लव अँड सर्वीस टू द लॉर्ड तांतूय सांगता सवय भागवतांतू तो श्लोक सांगता सवय पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिता ययात्मा सुप्रसीदति द सुप्रीम ऑक्युपेशन सुप्रसीदति सुप्रीम जानो असलेने धर्मो इतिकी in humanity that by which man can attain to loving devotional service to unto transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated. त्यांचं तेंच काण सांगत आहे मी अनमोटिवेटेड कसलें तांतू व्यती चलना इमच्या आपणा ते तांतू एक चेंज इमच्या आपणा अनमोटिवेटेड अँड अनइंटरप्टेड and to completely satisfy the self तशी जाम आमगेले भक्ती इति म्हणून नाल्यार आमगेले डिवोशनल सर्वीस इति म्हणून तशी जावं अनमोटिवेटेड म्हळ्याने व्हेरी इम्पॉर्टंट आनीक अनइंटरप्टेड आमी एका पादेरी नाजाल्यार आमी एका पातारी ये अंतू वता जाल्यार ऑफकोर्स आमगेले मिसगायडड आसताना आमगेले कलियुगांतू सगळें आमगेले क्वालिटी सगळं तशीच आसतलें रसलस आसताना मिसगायडड आसताना मस्त कली तुतलेंची कली प्रभाव तुतलेंची आमकां हें जाताना आमकां इन्फ्लुएन्स जाताना त्या इन्फ्लुएन्सान पळोवन तिलें नाजाल्यार मायाचे इन्फ्लुएन्स आमी भक्ती खतें आसा जाल्यार माया ताच्या मागल्यान आसतली आम्ही भक्ती एक दोन स्टेप दवरता जाल्यार माया 3 स्टेप आमकां मागल्यान उरतली बिकॉज तिका दिलें इन्स्ट्रक्शन तर माया ते मायेक दिल्लेलें इन्स्ट्रक्शन तर देवालें तांकां टस्ट कोरका म्हणून आमी 2 स्टेप भक्तीन दवरता जाल्यार 4 स्टेप माया आमकां मागल्यान उड्डितली ते आमी उत्तून की आमी डेडिकेटेड नाजाल्यार डिटर्मिंड नाजाल्यार आमी तुतले डिवोटेड म्हळ्याने आमी हांगा ती माया देवाली शक्ती जावन आशिल्लेली योग माया आमकां ट्राय करून आसतली आमकां उड्डून आसतली मागल्यान तळी आमी गोविंदा म्हूण सांगून मुखार वता तशी ती आमकां मागल्यान उड्डून आसतली ते अनमोटिवेटेड ना अनइंटरप्टेड तांतू वचून तिले आमी शक्ती जावन मुखार वता तशी तिका कांय करूं वचना सो शी विल रेकमेंड ओके दिस पर्सन कॅन बी युअर डिवोटी नंतर आमी हरे कृष्णा चांट करताय नाजाल्यार आमी देवळां वताय देवस्थानां वताय आमी हें करताय देवा मस्त करताय ओके बट तांतूय आमकां तें दुख्ख येना पडे आमी ती सांगताय उतलें सगळं कोर न्हू म्हाका उतलें दुख्ख येना मागीर हांव त्या देवा वचून पांय पडका तें एक मन येता आमकां आमी देवाक मस्त फर्स्ट ऑफ ऑल आमी एका 90% आळय आमी तें just to achieve something from God नाजाल्यार we want to attain something from God
तळी ते एका मन्ना दवरून आमी देवा पांय पडताय. सो तेसा लाळाक सगळं चड टस्ट दितली माया, योग माया तळी एक्चुअली आमी तशी कोरका की नाजाल्यार आमी कशी स्ट्रॉंग जावंका तें तर आमगे श्रील प्रभुपाद सांगता. तातूंत कसं जाल्यार तुमी खंयचेय इन्फ्लुएन्सान तूं येव नातिल्लें स्ट्रॉंग जावन देवालेची जस्ट फॉलो हीज इंस्ट्रक्शन. Just follow his instruction. कृष्णाने ती सांगिल्या ते जस्ट फॉलो कराय. इतली श्रीमद भागवतान सांगिल जाल्यार ते जस्ट फॉलो कराय. आमी भक्तीन तू आमगेली भक्ती प्रेम देवाचेर प्रेम येवका ते सगळं तळी ते सगळें येवका जाल्यार आंतू तुकून आमगेले डिवोशनल सर्वीस तुकून देव कोण म्हणून देवान सांगिल्ली ती म्हणून ना जाल्यार आमकां कशी फॉलो करता म्हणून तळी आमी वेगळ्या इन्फ्लुएन्सान तू आमी वचूं ना. स्ट्रॉंग जावन वची आमी तांतू रबतनी. That is loving service and surrendering to God with devotion. Beyond the best sangina, best advisor Arjuna sangilana. Surrender unto Supreme Soul. Tu vegan kai kurchina, and that will help one person to become constantly antuchi devotional service anadari Krishna conscious antu strong jan rabuk te matra te kasala ega tantu ega discrimination em natilla veggala tantu kancha religious avuchuga yen changa Hindu ballava Muslim changa Muslim ballava Christian changa कशी चाड जावना जाल्यार अशी उडकी मारनो वच्चे पशी भगवद्गीता तू कृष्णानी ती सांगिने म्हण मात्र आमी चोवका सरेंडर टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड म्हण मात्र सांगता. वाय बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लिव्हिंग एंटिटीज ते देवा बगेने देव सांगता आमगेल जीवात्मा बगेक देवाक तांतू कौशल्यना देव सांगता अरे पुता तू मिगेल पुता तू मिज्जले यो म्हूण सांगता नाजाल्यार मिगेल धुवे तू मिगेली धुवता तू यो हांव सांगूचें आयक म्हूण भितरी बसून सांगता. बट आमी आमगेले भ्रमांत आमगेले मेंटॅलिटी म्हळ्यार आमी भ्रमीत जावन आसा. ते भ्रमांत आमी हे परमात्मा भितर आसा की ना म्हणून आमी विसरताय. सो आमी कंप्लीट मायेन तू पडताय तळते भक्तीन तू येना पडे हे आमी मना कोरका माया इत्ती मना कोरका नाजाल्यार भक्ती ती म्हूण मना कोरका तशी ते जावन आमगेले इंटेलिजन्स दवरून मस्त श्लोकां तू कृष्णान सांगिने तुका हांव बुद्धी दिता न्हय ददामी बुद्धी योगम तम येन माम उपयांति ते तळी तुका जाय जाल्यार बुद्धी हांव दिता तूं म्हाका सरेंडर करी तुका जाय जाल्यार बुद्धी हांव दिता ते सांगता. अगेन वन पॉइंट सांगिल्लें यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligious, religion natil khadakhatengi thanga irreligiosity asa. तेस्ता सांगिल्लें बुद्ध आयलो बुद्ध केदां आयलो हें रिलिजियस म्हूण सांगून वेदांत तुकून मस्त कुटतांनी मिसयूज करूं आरांबिल्लें तळतें मिसयूज करून तें टोटली इरिलिजियस जालें अधर्म जालो अधर्म जमच्यांनी बुद्ध येता when he appears and again ते
by his own will. त्यांचा सांगत देव सगळं बोरोंदवरलाय नस ताजे अगेन्स्ट वचना पडे ही कॅनॉट टॉलरेट इट तर ते इंटॉलरन्स देवान ते इंटॉलरन्स ना पडता ना जाल्यार ते हें दिक्कून त्रेंची हें मनीशा धर्म वाटे वेल्यान वत्ताई म्हूण सांगना पडे आनी अत्तंची 5 साल जाल्ला मात्रम हें कलियुग आरंभून अत्तंत कुठं अधर्म जावन आमी न्यूसान तू वाचुयात नाजाल्यार पेपरार वाचुयात नाजाल्यार तू टेलिविशना येता मिडियासा येता हें आनीक पळा मात्रम कलियुग म्हूण सांगिल्यार 1,25,000 years आनीक तावळी खत्ते आसतलो आमगे धर्म कलकी येवका जाल्यार त्या टायमार येतलो तर आत्ता आमी ती कोरका हें धर्म फॉलो कोरका कशी आतां देवाल तोंडां तुकून आमकां बूक भगवद्गीता बूक भगवद्गीता बूक फॉलो कोरका but you cannot approach God directly. So he's represent the bona fide janasilala spiritual masters and follow korka. Third, he is sending somebody. The Krishna is sending somebody to help you. तावळी आमकां डायरेक्ट अप्रोच मेळना आतां सर्व धर्मान परित्यज्य म्हूण सांगिल्यार नाल्यार सवय पुमसां परो धर्मो म्हूण सांगत जाल्यार आमकां तें डायरेक्ट अप्रोच करूं जमना देवाक तावळी ती कोरका आमी हेका बोनाफायड स्पिरिच्युअल मास्टर लागीं वचुका आनीक तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तांचे लागीं वचून क्वेश्चन निमगून नाल्यार डावट क्लियर करून कशी आमी मुखार वचुका म्हळ्यार हेका धर्मा पाथारी आमी वचुका ते धर्मा पाथेर तुगून नाजाल्यार ते धर्मा वाटे वेल्यान वचून आमकां मात्रंत आमकां इतें जाल्यार हें ट्रू रिलीजियन म्हळ्यार आमकां फॉलो करूं जातालें कशी कृष्णान अर्जुनाक सांगून दिलें नाल्यार अर्जुनान कशी कृष्णाक एक्सेप्ट केलें कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादी हांव तुगेलो शिष्य जाता तवळ मात्र कृष्णान कशी तुका तळ आमी शिष्य जावंका तेका एक्झाम्पल ते शिष्य जावनूच आयला आनीक तशीच कृष्णान आसली भगवद्गीता सगळी चांग रिती चांग रुपान आमगेल बगेक अर्जुनाला सांगून दिल्या प्रभु आदान सगळं परपोटान सगळं चांग चंद करून एक्सप्लेन करून दिल्यान what is Sanatan Dharma? Loving devotional service. वेगळं काय आमी चोवंका नाका आमगेल धर्म तोची आमी वेगळं काय करची ना व्हड पूजा करची ना व्हड याग करची ना व्हड याग करूं म्हणल्यार आतां कालाक ते यागांक घालचें द्रव्य सगळं चुकिलां सगळं अडल्ट्रेटेड थिंग्स नॉट प्युरिफायड थिंग्स मंत्र म्हणूक चांग मंत्र म्हणूक बडमामना सक्तांकी आसता जाल्यार दे आर जस्ट आई वॉश म्हूण सांगुयात हेका सुपरफिशियल जाम आतां फुडेंचे वेद नाजाल्यार फुडेंचे रिती रिवाज फॉलो करचें कोण आतां हे कलियुगान नाय ताळी द्रव्य पंडेचे सुरेबी गायाचे नाल्यार कामधेनूचे नाजाल्यार कृष्णा लेवलार ते व्रजवासी तांकां नंद बाबाले गायो सगळं प्योर गायो आसलेली ते सगळं गायो आतां नाय आतांच्या गायांक सगळं मीठ पावडर सगळं मिक्स करून तांगेन हॉर्मोन्स चोडोवंका नाजाल्यार तांकां चड दूद मेळका तांगेन फ्लॅश चड मेळका फ्लश चड जाय जाल्यार तो स्लॉटरींग हावसान तांकां बोळोवन
चड दुड्ड मेळटले तर ते सगळ्या योतात मेळटा तर तांगेंदू उदतात मेळटा नाल्यार तांकां आतां तूप जाल्यार तांतू सगळा एनिमल फॅट मिक्स्ड तूप ಒಳ್ಳೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವ ಹಂಗ ಬಿತ್ತೇರ್ತೆ ಆತಾಯಿನ ಫೇಕ್ ಕಿ ಫ್ರಾಡ್ ಕಿ ತಿಮ್ಮನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ ನ್ಯೂಸರೇ ಇನ್ಯಾ ತಿರುಪತಿ ದೇವಳ ಅಂತೂ ಬಿತ್ತೇರಿ ते ಅಂತೂ ತುಪ್ಪ ಅಂತೂ एनिमल फॅट मिक्स्ड तर आमकां कशी आमी यागू करतानी नाल्यार व्हडलो पूजा करतानी तळी आतां मेळचें द्रव्य म्हणून सांगिल्यार अडल्ट्रेटेड आतां तशीच पांडे सूक्त नाल्यार देवाल ते ऋग्वेद मंत्र नाजाल्यार ते मंत्रोच्चारण करचें रीती रिवाज सगळं रॉंग आतां खंय तितले परफेक्ट जावन कोण म्हणू नाय तळी ते बगे सगळं आमी टायम वेस्ट कोरका नाका म्हणून देवू सांगता तूं सगळं abandon all the things and come to me. Ittikorka only thing manmana bhavmat bhakto madhyajimam namaskuru. Taja pram vegal kaina. Taja uprante vegal kaina. Tavli te religion ami manangkorka vegale tantu te supreme personality. Itimlari हे सगळं बरोवन दवरलें देवानाचे धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम देवान केल्लें प्रणीतम तें केल्लें तांतू 100% नॉलेज भगवान म्हळ्यार 100% नॉलेज ते रिलीजियन आमी तेंची फॉलो करता clearly antu sagga principles clearly indicated in Bhagavad Gita. The purpose of Vedas is to establish such principles under the order of Supreme Lord. And Lord directly orders at the end of Bhagavad Gita that the highest principle of religion is to surrender unto Him only, nothing more. तेंत एके अवताराकय देवाले एके अवताराकय देव एके कुठं एक सांगूचे सगळे सांगूचे एकच ఎక్కడ మాత్రం ట్విస్ట్ కోరు సంగిన్య బాకి సగ్గ అవతారాంతుయి యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి నాదరి పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశ ఎక్కడ మాత్రం एका ट्विस्ट हाडल्या ते बुद्धावतार बाकी सक्तांतूय एकच सांगता आनी तूं मात्र तुम्ही वेद आयकूकाय नाका वेद सोडाय आनीक तुम्ही कोणाक मारूपणा अहिंसा हिंसीच करूपणा तशी in each and every incarnation he speaks as much about religion as can be understood by particular people under their particular circumstances. तांगे देशकाल परिस्थितीक अंडरस्टँड करू टायप सगळं रूल तेंता अंतू 16 chapter 17 chapter हें सगळं चांको एक्सप्लेन करता देव तवळी तें सगळं फॉलो कर न्हू मागीर 18 chapter आपडे संन्यास मोक्ष योगांतू सांगता तुला परफेक्ट जावन देव ते धर्म कशी परिपालन कोरका नाजाल्यार वॉट इज ट्रू रिलीजियन वॉट इज ट्रू रिलीजियन म्हळ्यार देव थांगा चां करून एक्सप्लेन केलें तशीच अंतूय सनातन धर्मा पासूनय देवान तशी सांगिल्ल्या The Vedic Sanatan Dharma through which the Vedic scriptures facilitate in the most favorable way the development of love of God because of the supreme excellent description and conceptions of God contained therein and the many sublime examples of great saintly lovers of God. Then
मस्त मस्त जाण न्ही रामानुजाचार्य आयलो शंकराचार्य आयलो मागीर मध्वाचार्य आयलो सगळं अशी एके जाण येणूच इल्लें तांणी सगळं हेच रिलिजियस स्थापन करूंक नाजाल्यार हे डावन ट्रॉडन नाजाल्यार पतीत जावन आशिल्ले मनशांक उंचारी हाडूंक तांकां आशिल्लें तें स्टँडर्ड कीप करूंकय मस्त सन्यासी बरी आयले आतां जाल्यार आमगे कलियुगांतू इतके धर्म कांय चोवनातिलें जस्ट संकीर्तन मोमेंट पुरो म्हूण सांगून चैतन्य महाप्रभू आयलो बिकॉज कलियुगांतुलें आळ तुतलेची अंतू पडली आयंत माया ब्रह्म अंतू पडली आयंत तांकां ಈಸಿ जावन हरिनाम संकीर्तन दिनच्या जान मात्र वेगळं कांय तांतू फिलॉसफी ना हागे चैतन्य महाप्रभून बरयलें हागे शिष्टाष्टकम तर वेगळं कांय बरयलें ना बट what he has done संकीर्तन चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम मागीर श्रीकृष्ण संकीर्तनम तर श्रीकृष्ण संकीर्तनम म्हळ्यार वेरी इम्पॉर्टंट ते देखून चैतन्य महाप्रभून तेंची सांगिल्या तेवे खंयचे नाम रिलिजियस आमी फॉलो करता जाल्यार हागे लविंग डिवोशनल सर्वीस कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णू भक्ती कशी डेव्हलप करता म्हूण लगेना तांतू सांगिल्या श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पाद सेवनम हे नवविध भक्ती सगळं जाल्यार फर्स्ट आयल्या कीर्तन श्रवणम एंड कीर्तनम इट्स दोन्ही वेरी वेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही ऐकाय कीर्तन कराय तळी हरे कृष्ण महामंत्रू हळ्ळो चैतन्य महाप्रभू वेरी सिंपल इजी इत म्हळ्यार वेदांतू तेंची सांगिल्लें आसा सगळं वेदांतू इतो ओर्नो नाजाल्यार सगळं चारी वेदांतू इतो ओर्नो ये कलियुगांतू कली संतरण उपनिषद कलियांतू ये कलियुगा कशी संतरणम कशी इजी जावन क्रॉस कोरयात संतरणम इजी क्रॉसिंग जावन आशिल्लें एका उपनिषद तांतूलो श्लोक उत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडश नाम्नां कलिकल्मष नाशनम ते ना पर सर्ववेदेषु एसले अजौ ये परम जान तातून मध्येंचे वर्ड हांव विसरलें तना पर उपायम सर्ववेदेषु दृश्यते सर्व वेदांतू इदो न्हू म्हाका कांय दिकुना ओन्ली दीस षोडशा उतलेच वर्ड्स ये 16 सिलेबस आशिल्लें हे वर्ड्स आशिल्लें ह्यो मंत्र मात्र कलियुगांतू कलिक इजी जावन क्रॉस करूंक आशिल्लें श्लोक तेंच काणू आमगेले चैतन्य महाप्रभू आयला तेंच काण वेगळं कांय काडचें काय ना कलियुगांत इजी जावन खंयचेय नो ये कास्ट नो रिलिजियस कसल ना कोणाकय खंयचेय टायमाकय खंयचेय स्थळार बसून तुमकां चांट कोरयात ते मात्र तुम्ही फॉलो केला पुरो तुतले इजी जावन वेगळं कांय ना तळी देव चैतन्य महाप्रभू जावन आयलो आनीक एक भक्तांक कशी हेल्प करता म्हणून येयलें तळी हें सगळं ये आमगेलेची धर्म कशी रबोवच्याक जाणू हें सगळं आमकां हेल्प करतलें ओके तळी अंतू ओडोल सांगिल्लें अंतू एक पॉइंट लगे टू
This is the standard for true religion, the extent to which one develop pure love of God. ते भक्ती हे हरे कृष्ण महामंत्र अंतुकोनोची आमकां ती भक्ती डेव्हलप जाता. ओके तावळी अजा चड इतें सांगूक म्हाका हें ना इतें म्हळ्यार मॅक्सिमम पॉयंट्स आम सांगिल म्हूण दिसता. One is very simple thing. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा. देवान सांगिल्लें आमी तशी फॉलो करता. इतलेंच वेगळें कांय ना. सवय पुंसां परो धर्मो कितें तें यतो भक्तिरदोषजे अहेतुकी अप्रहितः ये आत्मा सुप्रसिद्धती. सुप्रीम ऑक्युपेशन इति म्हूण ते सांगता फॉर ऑल ह्युमॅनिटी. सगळं अंतू इज दवरून आमकां ओनली टू लविंग डिवोशनल सर्वीस अनमोटिवेटेड अँड uninterrupted. तावळी हे आमी तातूंत कसं एका चेंज हाडून दिना आमगेलें मनाक चेंज हाडून दिल्या डिटर्मिनेशन. ABCD म्हूण सांगताय असोसिएशन, B books, C chanting and D for determination or diet. तें चार्य आमी फॉलो करताय जाल्यार नथिंग टू वरी. ते आमी वॉट एवर देव आमकां इती सांगता जस्ट फॉलो इट. म्हळ्यार मनशाला एक मॅन्युअल बुक भगवद्गीता एक मनशांनी जायना पडायची ते जन्मार तुकून नाजाल्यार तागेले एंड भितर आसलेले सगळं कायरी आमी फॉलो करता जाल्यार हेका ऑपरेशन मॅन्युअल इज द भगवद्गीता. थळ आमी ते मॅन्युअल फॉलो करना जाल्यार वॉट हॅपन्स आमी आमगेले टोटल हें जाता आमगेल बॉडी ऑपरेशन सगळं हें जाता वायट जाता. आमी तें फॉलो करता जाल्यार आमगेल धर्म देवा कांय ना देव सांगता तूं म्हाका कांय पार्ट ना हांव सांगत तुमचे लागी हांव तुमी करता जाल्यार हें उतलें हांव सांगिल्लें आनीक बाकी सगळं आनी तुका हांव तुका एक सान विल्ल दिलें आसा तुका सान एक फ्रिडम दिलें आसा तुका जाय जाल्यार तुका फॉलो करयात. ताळी तशी अजय मुर्तमलच्या क्लासान तुवें तें हांव सांगिल्लें. थळी आमी कोणा फॉलो करता कशी फॉलो करता हे कलियुगांतू मस्त जाण आसय मिसगायड करूंक. तावळी आमी एका बोनाफायड स्पिरिच्युअल मास्टराकय सेलेक्ट करचे म्हळ्यार आमगेले परंपरेर आशिल्ले आळांकच फॉलो करता. कृष्णाले तुकून खाला हेंचे चैतन्य महाप्रभू माध्वाचार्य तेची परंपरेर आशिल्ले संन्यासी वर्यांक आमकां सेलेक्ट करयात नाजाल्यार आमकां ट्रू रिलीजन इति म्हूण सामकी ह्या धर्म इति म्हूण आमकां मनाक व्हरून दिवचे प्राप्ती आशिल्ले संन्यासी वर्यांक आमकां एक्सेप्ट करया. आमकां देवाली मर्सी आसल्या आमकां देवाल मर्सी आसल्या आमकां देवाल आमचेर करुणा आसल्यार आमकां चांग एक गुरू मेळटलो नाजाल्यार आमकां गुरू मेळ्ळा मात्र न्हू पुरो आमी तेंच्या हांकूं फॉलो केलें ना जाल्यार वी वील बी मिसगायडेड. तें ताचें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. ओके तावळी आयचे पोर्शन हातूंत तुमकां इतें डावट आसल्यार निवंगुयात. आय एम जस्ट कन्क्लुडींग आयचे हें क्लास स्टॉप करता. इतें कोणाकय डावट आसल्यार टायम आसा तुमकां इतें डावट आसल्यार सांगुयात क्लियर हें करुयात. ओके
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभात की जय। Over to you, Mataji. Prabhu, Vignesh Prabhu. हाँ हाँ, थँक्स Yeah. माताजी, थँक यू फॉर द Yeah. एक्सप्लेनेशन. त्या ट्रू रिलीजन एक टॉपिक वैरी तुम्ही मस्त